जीव तो आसो पुरतो वा जीव तो आसो अर्दो करो. जीव तो आसो नितळ वा तो बुरसो. जीव तो आसो खंयच्याय स्थितीर विश्व विणे वा विश्वे आसोन हर एक जीव मोलादीक आनी हर एक जिवाक गौरव दिवंक जाय म्हणलें एक चिंता दवरन कलकत्ताच्या बिदींनी मदर तेरेसा सोलोन गेली. कित्याक ती गेली? हर एक भुरगें हर एक जीव जो रस्त्यार पडोन गेला, जो त्या मेळ्यांत पडोन आसा, त्या हर एका जिवाक विंचून हाडन एक जतन दिवच्याक ही मदर तेरेसा हर एका बिदींनी गेली, सोदून गेली. आनी देखून तिका संवसार आवय म्हणा पळयता. तिणें पानो दिवंक ना, कुसब्यांत एकच एक भुरग्याक वोवंक ना, जाल्यार ही सगळो संवसार तिका आवय म्हणा पळयता. कित्याक? एका आवयक मात्र कळीत आसता एका जिवाचें मोल. आनी हें जावन आसा व्हडपण आवयपणाचें. आवय जाल्ल्याचें व्हडपण हें कितें म्हळ्यार एका जिवाक कितलें मोल आसा, कितलो गौरव आसा म्हूण तांकां कळीत आसा. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, बायबलांत दोगी स्त्रियो आसात आनी जांचें फेस्त आमी आचरण करता पवित्र सभेंत. ह्या दोगांय स्त्रियांनी केल्लें कितें आमी वांजेलांत आयकलें. बरें वाचप. ह्या वांजेलांत हे सगळें मोरी एलिझाबेथगेर वेचें आनी थंयसर तांणी एकामेका उलोवचें संभाशण आयकत आसतना बरें दिसता. एक बाळंतेर जावन आस्पत्रेंत आसा जाल्यार आमी कशें पळोवंक येता, संतोश जाता. त्या रितीचें एक वातावरण आमकां आमच्या मती घेवंक पुरो. पूण हे जाय की वास्तव तशें न्हय आसलें. जावंक पुरो थंय बरें करून पिंत्र आयलां, पूण वास्तव जावन दोगांय स्त्रियो, ह्यो दोगी स्त्रियो कश्टांत आसुल्ल्यो. तितलो व्हडलो संतोश आमी हांगासर वाचपांत वाचता जाल्यार वास्तव जावन मोरी आनी एलिझाबेथ निजायकी कश्टांत आसलीं, संदिग्ध परिस्थितींत आसलीं. कित्याक म्हळ्यार तांच्या कुसब्यांत एक जीव आसुल्लो आनी त्या जिवाक ताणी ह्या संवसारांत उजवाड दिवचे आसुल्लो. पूण तांची प्राय पळया, दोगांयची प्राय पळया. मोरी तिची प्राय भोव ल्हान, आंकवारती. आनी एलिझाबेथ आसा तिची उतर प्राय, बाळाजोवची प्राय उतरोवन गेल्या. दोगांयकी फुडलात बाळंतेर. आनी खंडीत जावन हो बाळंतेर तितल्या सुलाभायसो जाता म्हण चिंतात गी. कश्ट आसात, तितलो सुलाभ ना. तें देगेक दवरया. मोरयेचे विशेश काण गेलो जाल्यार बाळंतेर प्रास चड वास्तव जावन लोक चिंतूंक पुरो एलिझाबेथी थंय व्हडलें आजापां घडलें, व्हडलें अजाप घडलें, देवान महात कार्यां केलीं. ओके. पूण मोरये थंय तेंच चिंतूंक जाता गी. लोक खंडीत जावन जें कितें एलिझाबेथी थंय जालां तें मोरये थंय जालां म्हणून खंडीत जावन पातयेनात वा बिलकूल तें ओपून घेवंक तयार नात. मोरी जर भायर गेली जाल्यार खंडीत जावन तिका फातरावन जिवेशी मारचें खंडीत. असले संदर्भ आसल्यार, असली संदिग्ध परिस्थिती आसल्यार ही दोगां सांगाता येतात, सांगाता मेळटात आनी संभ्रम करतात. एकामेका थंय संतोश पावतात, उल्हास पावतात, देवाक स्तुती गितां गायतात. म्हळ्यार कितले कश्ट आसल्यार आपणाच्या जिवाची रिस्क ताणी घेवन सयत एक जीव तांच्या कुसब्यांत आसा जाल्यार देवान हें देणें जावन दिलां जाल्यार देवाक ती अर्गां दितात आनी हो जीव गौरवान लेखतात, मान दितात, मर्याद दितात. देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी, आज आमी मोरयेक आनी एलिझाबेथीक असलो एक मान दिता जाल्यार तांणी तांच्या कुसब्यांत आशिल्ल्या जिवाक दिल्ल्या गौरवाक लागून आमी मान दिता. मानाक देखून आमी मान दिता. जिवाचें मोल आनी गौरव. आज पवित्र सभा हें फेस्त आचरण करूंक सांगतना हाचेतावन आमच्या आयच्या काळाक कितें संदेश मेळटा तें फेस्त त्या दळा घडल्लें जावंक पुरो. आमी कित्याक आजून हें फेस्त करीचें? आमकां मॉडर्न सोसायटी ह्या समाजाक कितें गरज हें फेस्त? हें फेस्त कित्याक गरज गे म्हळ्यार हें केवल फेस्त न्हय वा केवल एक घडीत न्हय. हाचे मुखांतर आयच्या समाजीक मॉडर्न सोसायटीक एक संदेश आसा आनी हो संदेश आयच्या दिसा कितें म्हणून आमी समजून घेवया.
आमी सांगीत हें फेस्त गुरुवारीक एक वांजेल, गुरुवारीक मोरयेन दिल्लो एक वांजेल. कित्याक म्हळ्यार मोरी एक आंकवारावय, एक आंकवारावय, सर्वेस्पराची साकर्ण, सर्वेस्पराची आज्ञेक खळ जावन तिणें जेजूक जल्म दिलो. इट वॉज अ अनएक्सपेक्टेड अनप्लॅन्ड प्रेग्नन्सी. वेगी प्लॅन केल्लें गी मोरयेन, एलिझाबेथीन प्लॅन केल्लें गी, दोगांयन प्लॅन करूं ना. अनएक्सपेक्टेड अँड अनप्लॅन्ड. तांच्या गरजां खातीर न्ही, तांच्या मर्जे खातीर न्ही, तांच्या वेळात प्रकार न्ही, तांणी चिंतल्या प्रकार न्ही, बगार सगळा विरोध, तांच्या कुशे विरोध जाल्लें. अशें म्हणटा आसतना आज हें फेस्त आमकां भोव प्रस्तुत दिसता. कित्याक आज आमच्या समाजांत जायतीं जाणां सिंगल पेरंट्स आसात, सिंगल पेरंट्स आसात. कारणंतर जावन एकसुरी जावन भुरग्यां सपोज करचीं आसात. दुसरेपणाक काजार जायनासतना रावन भुरग्यां सपोज करचीं आसात. आनी तशेंच लग्नांत बरोवचो नासतना हांव सिंगल रावता म्हणून भुरग्यांक पसकें खाण घेवन भुरग्यां सपोज करचीं आसात. हाचे भायर बलात्कार जावन जल्मल्ल्या भुरग्याक जल्म दिवचीं जायतीं आसात. आनी ह्या विशयांत नामान बाळाजीस वांको ह्या पटीचो तांतो एका सिस्टरीक तिचेर बलात्कार जाल्लो, तिणें कशें भुरग्याक वागयलें ह्या विशयांत एक बरें एक लेखन आसा तें वाचा. अशें जिवाक मोल दिवचीं जायतीं जाणां स्त्रियो आमचे मदें आसात. तांचें जिवीत कशें कितें आमी जज करचें नाका, पूण तांचे जिविता द्वारे तांणी जिवाच्या सांगाता तांच्या भुरग्यांक ती पोस करता, एका जिवाक ती मोल दितात, गौरव दितात, ह्या समाजान ती वाडयतात. पूण हाचे सांगाता आनी एक कोस आसा, आनी एक रियालिटी आसा. ती कितें रियालिटी म्हळ्यार हांवें परचेपर वाचले प्रमाणे एक सर्वे घडलो बेंगलोरांत. ह्या सर्वे प्रकार एप्रील 2016 तावन जानेवारी 2017 पर्यंत 10 म्हयन्याची अवधी. ह्या 10 म्हयन्याच्या अवधेंत तांणी एक सर्वे घडलो. कित्याक म्हळ्यार आमच्या कर्नाटकांत गर्भपात कितले जातात आनी तांकां ह्या 10 म्हयन्या भितर मेळिल्ले एक कितले अंके मेळ्ळे कितें म्हळ्यार बेंगलोर अर्बन सिटींत 8,000 चिल्लार 10 म्हयन्यांनी 8,000 चिल्लार गर्भपात जाल्यात बेंगलोर सिटी भितर. ती 15 to 19 वर्सांच्या प्रायाच्या भुरग्यां तावन. सगळ्या कर्नाटकांत पळयलें जाल्यार कितलो अंक आसा 59,717 10 म्हयन्यांनी. आनी तें टिनेज प्रेग्नन्सी. मंगळुरांत सर्वे काडूंक ना, खबर ना कारण कितें, कित्याक अशें जाता. कारणां भोव मुळावीं कारणां कितें म्हळ्यार एक प्रायतेकेत क्युरियोसिटी, प्रायतेकेत कुतूहल, कितें कोण ना म्हणून. कित्याक ती इंटरनेट पळयतात आनी कितें पळयतात, आयकतात, फॅन्टसी हें सगळें आसून एक फावटी ओके कांय तांकां कळीत आसना, समजणी आसना क्युरियोसिटी खातीर. दुसरें आमी जाणा इंटरनेट आनी आयच्या दिसा कितलें बळादीक जाला, कितल्या मापान परिणामकारी हें इंटरनेट आसा आनी खंयच्या रितीन वापरतात तें तुमी जाणात. आनी ताचे उपरांत लैंगीक संपर्क जाल्या उपरांत कितें जाता म्हणल्यार परिणाम जाणा नासतना, कळीत नासतना जावचीं गणितां जायतीं आसात, अनाहुतां आसात. आतां सबार चिंतूंक पुरो ह्या चेडवांक कसलो हरबो सभा, चेडवांक मात्र न्ही, हाका कारण कोण. दुसरी पार्ट आसा ताचे सांगता वडिलां आसात. कित्याक म्हळ्यार आमच्या वडिलांनी आमच्या आवय बापायनी समजणी आमच्या भुरग्यांक सारक्या तरान दिवंक ना. आमी कितें म्हणटा आमची भुरगीं स्मार्ट न्ही गे, आमच्या भुरग्यांक आमी घालें सांगचें, तिंच आमकां सांगतात. तांकां सक्कड कळीत आसा, मोगाचें न्हू भुरग्यांक सक्कड कळीत ना. तुमी चिंतूंक पुरो आमची भुरगीं स्मार्ट आसात खंडीत. पूण जें कितें तांणी पळयलां, जें कितें तांणी वाचलां, जें कितें तांणी आयकलां तांतूं समजणी घेवन समजणी आसा. पूण जें कितें घडटा ताचे उपरांत ताचो परिणाम कितें पडटा हें तांकां कळीत ना. ह्या संगतीन ती स्मार्ट न्हय, हें आमी समजून घेवंक जाय. त्या देखून कोणाचेर आमी बंदूक दवरची नाका, ताणें केलें आनी केलें ना. आमी सगळीं कारण एका वा एका रितीन आमी समजणी दिवंक ना, आमी उक्त्यान उलोवंक कसूच ना. वडिलां कितलीं जाणां आमच्या आपल्या
टिनेज भुरग्यां सांगात उलयतात लैंगिकते विशयान कोण उलयनात जाता तितले दंपून दवरूंक पळयतात खंयची समजण दिना आमी कित्याक तें आजून एक स्टिग्मा जावन गेला लैंगिकते विशयान उलोवंक नजो कोणूय उलोवंक नजो पळय गे अशें म्हणटा आसतना कितले आमी दंपून दवरलां उजवाडाक हाडूं ना हाचो परिणाम जावन असले संगती घडून आसात आनी हाच्या बराबर मोगाच्या भावा आनी भयणी आमी एक गजाल आजवडा सावन दवरूंक जाय आमी चड आनी चड जिवाचें मोल कितें म्हणलें समजून दिवंक जाय समजण दिवंक जाय जिवाचें मोल कितें एका जिवाक मोल दिवचें म्हळ्यार कितें तुमी सांगूंक पुरो आमच्या भुरग्यांक आमी संस्कार दिला दोतोर दिल्या शिकोवण दिल्या बरें शिकप दिलां तांकां कितें बरें वायट तांकां कळीत आसा देखून आमी कितें परत परत सांगाचें तांकां कळीत ना गे पुरा कळीत आसलें जाल्यार इतलें जातें गे कळीत आसलें जाल्यार इतलें खंडीत जातें नातलें म्हळ्यार तांकां आमी ब्लेम करूंक जायना मागार ह्या प्रायेकतेक आमी गायड करचें पडटा असले संदर्भ आमच्या कुटुंबांत आसा जाल्यार आमी सत्राय घेवची बरी आनी आमी कितें करयत भुरग्यां खातीर तें करचें भोव गरज आयच्या काळार आनी त्या देखून आज भुरगीं स्मार्ट जाल्यांत आमी म्हणटा जाल्यार तांकां कितें परिणाम कितें जाता लैंगीक संपर्का मुखांतर ह्या टिनेज प्रायेर कितें जाता म्हणून तांकां कळीत ना आनी त्या देखून चड आनी चड ह्या विशयांत आमी संदर्भ मेळटना जायचे म्हण कुट्टून म्हणून न्ही संदर्भ जायते येतात संदर्भांनी तांकां एक बरी समजण दिवची ही भोव गरज देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी आज आमी ह्या विशयांत नियाळ करतना आमी तांकां सांगया हो एक खेळ न्हय हो एक खेळ न्हय वा फकत मजा न्हय वा कांयच जायना म्हणून सोडचें तसलो विशय न्हय सबार वडिलांक टिनेज भुरग्यांनी केल्लीं कामां कळीत नात तें कोण सांगता धाकटेर सांगतात तांचे कडेन वडिलां सांगता भुरगीं येनात तांच्या फ्रेंडाक सांगून हें सगळें मॅटर क्लोज करतात धाकटेर सरशीन तीं येतात पूण वडिलांक ह्या विशयांत कांयच खबर आसना हें धाकटेर सांगतात म्हळ्यार आमच्या वडिलां काळोखांत आसात तांकां कळीत ना विशय देखून तांणी ह्या विशयांत इल्लीशी सत्राय घेवंक जाय आनी हें समजोणी दिवंक जाय एका मनशाचो जीव एका बाळाचो जीव हो जीव हाचे सांगता खेळ खेळचो न्हय बगार मजा जोडची न्हय बगार हाका कितें मोल दिवंक आसा गौरव दिवंक आसा तें आमी पयलेंच जाणा जायचें आनी ह्या देखून पवित्र सभा आमकां शिकयता लायफ बिगिन्स एट द मोमेंट ऑफ कन्सेप्शन जायतेनी सूख चिंतप दिवचें आसा धाकटेरांनी कितें म्हळ्यार 2 म्हयने जाल्यार ओडना काडयेत तातूंत जीव आसना खंडीत सूख पवित्र सभा आमकां शिकयता कितें म्हळ्यार एट द रायट मोमेंट ऑफ कन्सेप्शन लायफ बिगिन्स आज आमी एक समजणी दवरूंक जाय मोगाच्या भावा आनी भयणी ह्या सगळ्या संवसारांत आज दया मरणा विशयांत जायती कानुनां आसात वा जीवघाता विशयांत जावंक पुरो आनी कितें खुनी आनी कितें जीव नाश करच्या विशयांत आज संवसार उलयता आसतना एक संस्थो ह्या संवसारांत एबॉर्शन करचें न्हय जीवघात करचो न्हय वा खून करची न्हय दया मरण दिवचें न्हय म्हणून आज एक संस्था ह्या संवसारांत उलयता जाल्यार ती रोमन कॅथोलीक पवित्र सभा रोमन कॅथोलीक चर्च सगळ्या संवसारांत विरोध आसल्यार पवित्र सभा म्हणटा जीव देवातावन येता तो जीव हांवें आनी तुवें नाश करूंक तुटोवन उडोवंक साध्य ना असले एक प्रभादीपणाचें एक चिंतप ह्या संवसारांत उलयता जाल्यार पवित्र सभा आमची कॅथोलीक पवित्र सभा त्या करून खंयच्याय संवसारांत ह्या विशयांत दया मरणा विशयांत जावंक पुरो एबॉर्शना विशयांत जावंक पुरो खंयच्याय विशयांत जीव नाश करच्या विशयांत खंयचेंय कानून येता जाल्यार एक उतर पवित्र सभे कडेन रोमाच्या कॅथोलीक पवित्र सभेत विचारतात पळया तुमी हर एक फावटी असले संदर्भ येता आसतना वॉट डज द चर्च से म्हणून एक सवाल खंडीत जावन उदेता म्हळ्यार एक नैतीक अधिकार आज पवित्र सभेक ह्या संवसारांत जोडून घेतला ह्या विशयांत देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी आज हें फेस्त आमी आचरण करता आसतना आमच्या प्रस्तूत काळाक भोव गरजेचें फेस्त कितें म्हळ्यार हें कुडीक मान दिवचो आनी एकल्याच्या कुडीक आनी म्हज्या कुडीक मान दिवचो हांवें थोडे हांव सबार भुरगीं म्हज्या इंस्टाग्रामांत आसात फेसबुकार आसात आनी हांव तांणी उलोवची भास आयकता भाऊ भयणीक एक उतर सांगता हांवें हांगा सांगोंक नजो पूण तुमकां समजा जाल्यार सांगचें पडटा बीच
असो अर्थ कितें कोंकणींत बक्षया कोंकणींत खोल घे म्हणटात फरक पडना कोंकणीन सांगल्यार पूण इंग्लिशान सांगल्यार कितें जाता अर्थ कितें बिच्च म्हळ्यार आं एका भावान एका भयणीक म्हणचें थोडी आवय धुवेक म्हणटात अर्थ कितें कसलो संबंद आमी एकामेका रचून आसा असली भास जाल्यार आमची तर आमी उत्कर्ण्यानी कशें कितें करीत ह्या विशयांत आमी निगा दवरया आमचें उतर कितें उलयता आनी एकल्याक कितें म्हणटा म्हळ्यार म्हाका हांव मान दिना म्हाका हांव रेस्पेक्ट दिना जाल्यार आनी एकल्याक हांव कशें दिता आनी एकलो म्हाका असली उतरां वापरना आनी एकल्या आपयचें पडटा मोगाच्या भावा आनी भयणी म्हज्या कुडीक मात्र न्ही आनी एकल्याच्या कुडीक हांव कितें भास वापरता ती पयलें सोमा सोदून काडया आमी कितें उलयता कित्याक म्हजी भास ताचेच तकी येना जें कितें म्हज्या मोतींत आसा म्हज्या चिंतपांत आसा तें तोंडांत येता तर इतली आमची मोत विकार जाल्या जाल्यार एक कडी आमच्या मोती कितें आसा घुंवता तें सोदून काडया आनी कितें आमी सोमा करयेत म्हूण पळयवया आनी हें फेस्त एक अवकाश जावं दी ह्या विशयांत आमकां चिंतूंक कित्याक हे फेस्त आमकां आपयता जिवा सांगता खेळ म्हणसूनय मगार गौरवान तो पोसचो ताका पोस करचो हें आपणे आमी तें मानान लेखया आनी हें आपणे प्रमाणे जियोंक आमच्या संदर्भांनी जियोंक प्रयत्न करया